तुम्ही सगळे जाण म्हणजे टीचर्स आसा, स्टुडंट्स आसा, पत्रकार आसा, भारताचो शास्त्रज्ञ सी.व्ही. रामन हांकां याद करता आनी हेच्या सायन्स डेच्या निमित्तान तुमकां शुभेच्छा दिता. सगळ्यात पयल्यात पयलीं तुमी जर पळयलें आसतलें जाल्यार आमची दोन गव्हर्मेंट हायस्कूल चिंबल आनी मेर्शे दोनूय गव्हर्मेंट हायस्कूल म्हणजे शहापूरकर सर जेचो म्हाज्या हस्ते आतां फेलिसिटेशन जालें. विज्ञान सेतू हो प्रोजेक्ट आमी फाटल्या वर्सा लॉन्च केलो ट्रायल बेस म्हणून आनी तो सगळ्या स्कुलांनी ह्यान फुडें इम्प्लिमेंट करतले. बट आमी फाटल्या वर्साचो आमी रिजल्ट जर पळयलो आसत जाल्यार ह्या वर्सा भुरग्यांनी जे सगळे नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करून जे विज्ञान सेतूच्या कार्यक्रमाक हाडल्या त्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. प्रायज कोणाक मेळटलें आनी कोणाक ना हें म्हाका खबर ना. फर्स्ट कोण येतलो, सेकंड कोण येतलो, थर्ड कोण येतलो हें म्हाका खबर ना. बट सगळ्यांचे एक्सपेरिमेंट एका पेक्षा एक खूब बरो आशिल्लो. वॉटर प्युरिफिकेशनान खूब चड मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें. म्हाका दिसता वॉटर प्युरिफिकेशनाची आमकां चड गरज आसा. प्रत्येकाक वॉटर प्युरिफिकेशनूच दिसला. ओके, जेणे करून थोड्या जाणांनी सोलार पावर, सोलार इक्लिप्स आनी हे ते सगळें दाखोवपाचो. बट वन म्हणजे इनोवेटीव प्रोजेक्ट वीच इज एन हायड्रो पावर प्रोजेक्ट एका चलयेन म्हाका तो एक्सप्लेन केलो वीच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. जे आमी धरणाची गेट ओपन केल्या उपरांत उदक कितल्या स्पिडीन येतलें, ताच्या उपरांत पावर कशी जनरेट जावपाक शकता हे तेणी इनोवेटीव थिंग्स तेणी एक्सप्लेन केले. प्रसादानूय गजाल नोट केल्या, जो भुरगो निव्वळ आपले लँग्वेजींतल्यान मागीर ती कोंकणी आसूनी, हिंदी आसूनी, मराठी आसूनी, इंग्लीश आसूनी, आपूण जी लँग्वेज घरा कडेन उलयता इन्क्लुडींग कन्नड आसूनी. हांवें इन्क्लुडींग कन्नड कित्याक म्हटलां, आमचें एक हायस्कूल कन्नड हायस्कूल आहा आनी त्या चलयेन खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणून बरो एक्सप्लेन केलो. म्हाका कन्नड कळना बट तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन आपल्या कन्नड भाशेन तो पूर्ण प्रोजेक्टूय एक्सप्लेन केलो. हे कित्याक जेचो कन्सेप्ट क्लियर आहा तकलेन तोच तो बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं शकता. म्हणून टिचरीन जेन्ना मातृभाशेंतल्यान कन्सेप्ट ताका क्लियर केला तेन्ना ते आमकां बरें एक्सप्लेन करपाक शकले. प्रोजेक्ट ताका कळ्ळा पयल्यान पयलीं म्हणजे, आनी मागीर तो प्रोजेक्ट आमकां तेणी एक्सप्लेन केला. इतक्या बऱ्या पद्दतीन म्हणजे क्लियर आसा. तुमकां एक गजाल जर म्हाका दिसता पत्रकारांक कळ्ळ्या जाल्यार खबर ना, म्हाका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. आज सगळीं भुरगीं थंयसर प्रोजेक्ट जे घेवन आयिल्लीं ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं. गव्हर्मेंट प्रायमरी हांवें खरोखरच म्हणजे आमच्या टिचरींचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी भुरग्यांचे विद्यांचे पेरंट्स कोण दोतोर इंजिनियर बीन कोण ना, मॅक्स टू मॅक्स कोणी 10वी आनी 12वी जाल्लो बीन आसतलो मॅक्झिमम. सगळे एवरेज पेरंट्स जेका आमी म्हणटा ते एवरेज घरांतल्यान आयिल्लीं भुरगीं. बट तेंची इनोवेटीव थिंकींग संकल्पना जर पळयली आसत जाल्यार डेफिनेटली ही भुरगीं इन फ्युचर म्हणजे दोतोर इंजिनियर तर जातलीच. हांव बऱ्याच जाणांक विचारतलो तूं कितें जातलें, तूं कितें जातलें. ताणें म्हाका सांगलें आपूण दोतोर जातलें म्हणून. दोतोर सांगलें न्ही तुवें? हां येस, पळयलें म्हाका याद उरला सारकें. म्हाका एकट्यान इंजिनियर सांगलें. बट इन फ्युचर म्हणजे आमी जर अशा पद्दतीन सायन्स तांच्या तकलेंत वेवस्थीत घालपाक लागले जाल्यार इन फ्युचर दे वील बी द सायंटिस्ट फॉर द कंट्री. आमी जेका म्हणटा की चंद्रयान 3 आनी आदित्य L1 आतां जे स्पेसांत लॉन्च केलें, पुराय आमी हेजे स्पेसांतलो खूब मोठो रिसर्च स्पेस आमी घेवपाक सोदता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाजें विजन आसा आनी तेज्या विजनाचेर जर कोण काम करता आसत जाल्यार गोवा स्टेट काम करता. हांव गोवा स्टेट इतक्याच खातीर म्हणटा, पयलें सायन्स फिल्म फेस्टिवल हे ऑर्गनायज करपी आनी कंटिन्युअसली ऑर्गनायज करपी खंयच्याच स्टेटींत सायन्स फिल्म फेस्टिवल जायना. आमच्याच स्टेटींत जाता अशी एकमेव स्टेट गोवा स्टेट आसा जितून करून सायन्स फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करता. वेगवेगळी सायन्स रिलेटेड एक्झिबिशन्स आमी ऑर्गनायज करता. तांकां आमची फाटल्या दिसांनी आमी बस एक ती सगळ्या स्कुलांनी भोंवडयली जेणे करून सायन्सचो कल्चर डेवलप जावचो. टिचरांनी चडांत चड सायन्स शिकचें डे टू डे आनी त्या भुरग्यांक समजून सांगचें. दीस सायन्स सेंटर आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हांगासर आसा. तेजो खूब मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट्स आतां आमचे स्टुडंट्स घेवपाक लागल्या. डे टू डे बेसिसचेर सगळे स्टुडंट्स म्हणजे आमी पळयता की गव्हर्मेंटान फाटल्या 5 वर्सां हे सायन्स सेंटर
इतके प्रमोट केला की जो तो आता फक्त स्टुडंट्स न्ही म्हणजे टिचर्स न्ही पेरेंट सुद्धा डायरेक्टली भुरग्यांक हांगा घेवन येवपाक लागला. बरें दिसता जेणे करून पुराय एक सायन्स एनवायरमेंट आनी सायन्स कल्चर हे गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागला. हांव ताची क्रेडीट आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिता आनी हो एंटायर टीम आमचे विज्ञान भारती जे काम करता एक्चुअली फाटली कितलींशींच वर्सां जे टोटल गोंयांत जे काम करता ते एक्चुअली आमकां आतां दिसपाक लागलेलें आसा. आनी इट इज अ प्राऊड फिलींग फॉर मी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या विकसीत भारत स्वप्न 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक जेन्ना आमी हें स्वप्न साकार जातलें तेन्ना आज आमची 10 वर्सांची भुरगीं आसा ती 35 वर्सांची भुरगीं जातली आनी ती 35 वर्सांची जातली. दे वील बी द रिसर्चर एंड सायंटिस्ट इन दॅट टीम. हें म्हाका प्राऊडली सांगता आसतना खूब बरें दिसता. कारण गोंयांत आमी इतको एनवायरमेंट डेव्हलप केला. मॅक्झिमम स्टुडंट्स वील इन फ्युचर वील ऑप्ट फॉर द सायन्स मॅक्झिमम आनी वेगवेगळ्या सायन्साच्या फिल्डांत वचपाक तांकांय आवडटलें. कारण आज हांगासर येयल्लीं भुरगीं जर पळयत जाल्यार 90% भुरग्यांक सायन्स सब्जेक्ट आवडटा, कितें तरी इनोवेटीव करपाक आवडटा. म्हणून हांव टिचरांक सुद्दां जे हांगासर हांव तांकांच न्ही ऑनलायन जे आयकतात टिचर तांकांय सांगता की तांच्यांनी चडांत चड भुरग्यांक म्हणजे सायन्साची गोडी निर्माण करची. सायन्सा कडेन स्टुडंट्स वयचे नो डावट इन फ्युचर तेंच्यांनी लॉ स्टडी करचो, इन फ्युचर तेंच्यांनी कोणाक आनी कितें करपाचें करचें. बट सायन्स बेज घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक क्लियर जाता. मॅथमॅटिक्स घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक चड क्लियर जाता. फ्युचरान तेंच्यांनी बाकीचे चूज करूं येता बट बेजीक सायन्स सब्जेक्ट शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तो इनोवेटीव पद्दतीन शिकचो. हांव परत तांचें अभिनंदन करतात. बट जपानाक वचपी जे आमचे 3 स्टुडंट्स आसात, जपान वयतले ते 3 स्टुडंट न्ही 2 स्टुडंट्स आसात, तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता दोगांयकू. आनी इन फ्युचर स्टेट गव्हर्मेंटाच्या वतीन जपानाक वचून आयल्या उपरांत आमी तेंचें फेलिसिटेशन जें आसा तें स्टेट गव्हर्मेंट लेवलाच्या वतीन सुद्दां इन स्टेट फंक्शनांतल्यान तेंचें फेलिसिटेशन हें करतले हें हांव तांकां एश्युअर करता. इट वील बी द प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट. 2 गोंयचे स्टुडंट्स जे ऑल इंडिया लेवलाचेर जपानच्या टिमीक वचून सिलेक्ट जाता आपलो एक्सपेरिमेंट थंयसर दाखोवपा खातीर ही गोंयकारां खातीर आनी गोंयच्या सरकारा खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. त्या खातीर तेंचो त्याच पद्दतीचें तेंचें फेलिसिटेशन हे सरकारी कार्यक्रमांतल्यान वचून आयल्या उपरांत जातलें. हांव परत एकदां सायन्स डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी विज्ञान सेतू हो कार्यक्रम वील लॉन्च दीस टायम इन एवरीवेअर इन ऑल स्कूल. 100% स्कुलांनी आमी विज्ञान सेतू हो कार्यक्रम ह्या कमिंग एड्युकेशनल इयरांतल्यान इम्प्लिमेंट करतले. प्रसाद हाणें सांगले त्या प्रमाणे आमी स्कुलांत आनी एड्युकेशनांत भुरग्याक कितें जाय तेजो विचार करचो. हांव परत सांगता वॉट स्टुडंट्स रिक्वायर्ड. स्टुडंट्साची रिक्वायरमेंट कितें ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट. आमी जर बदलता तेंचो करिक्युलम एप्रिलांत हाडटा आसत जाल्यार पेरंट्सांक कितें जाय, टिचरांक कितें जाय तें करपाक न्हू, भुरग्यांक कितें जाय. प्रसादान वेवस्थीत रायटली सांगलें ओवरऑल डेव्हलपमेंट जातलो आसत स्कुलान येवप म्हणजे फक्त डिग्री घेवप न्ही. स्कुलान येवप म्हणजे तेजो ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो विचार जेन्ना आमी करता. भुरगो आमचो फाल्यां सकाळी नॅशनल गेम्स खेळपाक वयचो, ऑलिंपिकाक खेळपाक वयचो, ताका नॅशनल लेवलाचेर मॅडल मेळची. ही केन्ना मेळटली. आमी त्याच स्कुलान दवरले म्हणून मेळचें ना. ताणें जें म्हटलां तें तालुका लेवलाचेर आमकां सेंटर आनी आमकां टायम सुद्दां जो आमचो दिवचो पडटलो. जर तांकां आमकां ट्रेन करतले आसत आमी जर पळयता की आमी नॅशनल लेवलाक जे नॅशनल गेम्सांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलें तें आमच्या भुरग्यांनी यूज करपाक जाय. आनी तें जर यूज करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां डेज डेजिग्नेट करचे पडटले. तालुका लेवलाचेर गेम्स खेळच्यो पडटल्यो, कॉम्पिटिशन्स खेळच्यो पडटल्यो. ज्यो नॅशनल गेम्साक खंयच्यो खंयच्यो गेम्स आसा आतां पासून भुरग्यांक ट्रेन करचें पडटलें. आनी ताका लागून म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हो टायम आमकां तांकां त्या स्पेशल जे भुरगे ज्या कोण खो खोन आसतलो, कोण कबड्डीन आसतलो, कोण थालीफेक आसतलो, कोण बॅडमिंटन आसतलो, कोण टेनीस आसतलो, कोण फुटबॉल आसतलो. पर्टिक्युलरली भुरग्यांक चूज करून जर आमी त्या लेवलाचेर खेळटले आसत जाल्यार आमकां तो पर्टिक्युलर टायम दिवचो पडटलो. आनी तो टायम जर डेजिग्नेट करतले आसत जाल्यार स्कुलाक आमकां ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट हाज्या खातीर आमकां एप्रिलान हाडचें पडटा. आमकां कशें जाय सोयीस्कर आसा तें पळोवन न्ही. बरेच जाण जे विरोध करपाक लागल्या आपल्यो सोयी पळोवन करूंक लागल्या. आमी विचार भुरग्याच्या फ्युचराचो करता. आमी विचार भुरग्याच्या
नेक्स्ट ताजें फ्युचर कशें घडटलें हाचो विचार करता. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहकार्य करचें. टिचर्स आमचे सगळे सहकार्य करतले, पेरंट्सांनी करचें हाची अपेक्षा करता. कारण विज्ञान सेतू ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज जेन्ना आमी इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या गोष्टीचेर जेन्ना आमी उलयता, ह्यो गजाली आमकां भुरग्यांक सांगपाक तांकां चड टायम हो स्कुलान दिवप गरजेचो आसा. तो टायम वेस्ट न करता तांचो मॅक्झिमम टायम आमी स्कुलांत कशांतलो बऱ्यांतलो बरो कसो युटिलायज करपाक शकतले हाचो विचार करून म्हाका दिसता आयज सायन्स डेच्यो परत एकदां शुभेच्छा. सगळे टिचर्स जे हांगासर भुरग्यांक उरलेल्याय 2 स्कुलांचे टिचर्सांचे म्हजे हस्ते कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय भारत.